म्हजें नांव सूरज गरड. म्हजी चली MIBK हायस्कुलान शिकता, 8थाक आसा. तसोच हांव MIBKचो PTA चो वायस चेअरमॅन आसा. तुमकां सांगूंक दिसता, तुमी पळयतले आसतले हांगासर कितलींशींच भुरगीं उबीं आसा, कितें जीं बशीक रावल्लीं आसा, खुबश्या पयसल्या येता आनी हांगा एक लायनीन उबीं आसा भुरगीं. तुमी फाटल्या दिसांनी पळयतले आसतले कितें हांगासर एक भरधाव ट्रक आयलो आनी डायरेक्टली हॉटेलान घुसलो. तीच जर हे सायडीन येयली जर भुरग्यांक हांगा रिस्क फॅक्टर आसा. कारण आमी पंचायती कडेन खूब फावटी मागलेलें आसा, PTA मागलेलें आसा, आनी खूब हांगा सोशल एक्टिविटीजानूय मागलेलें आसा कित्याक हांगा एक बस स्टॉप जावचो म्हणून. पूण आनी PWD कडेन मागलेलें आसा आनी PWD आनी पंचायत मेळून हांगासर आमकां एक बस स्टॉप बांदून दिवचो ही सामकी अत्यंत काळाची गरज आसा. तुमी फाटल्या दिसांनी पळयलें आसतलेंच की हांगा भुरग्यांक वयरसून सकयल येवपाक फुटपाथ जाय आसली. ती फुटपाथ आतां 80% जाल्ली आसा, एक 10-20% उरलेली आसा. पूण ताका लागून हांव सरकारा कडेन मागता की हांगा एक बरो बस स्टॉप जावचो की जीं भुरगीं इस्कॉलाच्यान सुटल्यान जर वेवस्थीत रावतलीं आनी वेवस्थीत ती गाडयेर वयतलीं. कारण ही नॅशनल हायवे जाल्ल्या कारणान गाडयो इतल्यो फास्ट येता आनी स्लोप असल्या कारणान, देंवती असल्या कारणान गाडयो फास्ट येता आनी कितें जायत तें सांगपाक जायना. ताका लागून हांगा अत्यंत काळाची गरज आसा. आमी खूब जाणांनी असो प्रयत्न केल्लो आसा की आमी हांगासर खंयच्यो बऱ्यो फॅक्टरी आसा तांकां एप्रोच जाल्ले आसा आनी तेंच्यांनी जर जागो क्लियर करून दिता जाल्यार हांगासर बस स्टॉप आमी बांदून दिवपाची तयारी दवरली. पूण इतलीच तयारी जाय, पंचायत आनी PWD मेळून हांगा बस स्टॉपाची हें आसपाक जाय जेणे करून पालक आसा पळय ते वेवस्थीतपणे आपल्या भुरग्याचे भुरगीं वेवस्थीत घरा पावतलीं अशें हें धरतलें. कारण ही देंवती असल्या कारणान भुरगीं कित कडेन रावता, एक 150-200 भुरगीं हांगा रावतात, ते सायडीन रावता, हे सायडीन रावता, दोनी सायडीन रावता. ताका लागून हांव सरकारा कडेन आनी तशें ग्रामपंचायती वाल्यां कडेन सगळ्या कडेन मागता तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट करचो आनी हांव बेगीनच्या बेगीन बस स्टॉप जावचो असो प्रयत्न करचो.